गोयचे पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर हांच्या नावान बांदिल्ले स्टेडियम खेळा मळार बऱ्यो सुविधा दिवपाचें आश्वासन दिवन मोडलें। ते सुवातेर कांपाल हांगा नवें मैदान तयार केलें, मात ह्या मैदानाचें खाजगीकरण करून ते कॅसिनो लॉबीक दिवपाची भाजपा सरकाराची तयारी आसा, अशी चर्चा सुरू आशिल्ल्याचें काँग्रेस फुडारी एल्विस गोम्स सांगता। कांपाल मैदान गोयच्या लोकांचें खाजगी स्वार्थाचें न्हय, अशें एल्विस हांचें म्हणणें। आयकात। अशी बातमी आयली की कांपाल पणजे हांगा जो एक ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड स्टेडियम बांदला तो यूज करचे पयलींच म्हणजे गोंयकारांनी ताचेर पांय दवरचे पयलींच तो ग्राउंड सरकारान डिसिजन घेतला लाटपाक, म्हणजे प्रायवेटाक लाटपाक, आनी म्हज्या सुत्रान इन्फॉर्मेशन आसा ते भाशेन कजिनोक लाटपाक हो ग्राउंड ताणें येवजिला। आतां ताजेर सुद्दां हांव फूल एक्सप्लेनेशन दितलो, कित्याक ही फूल इन्फॉर्मेशन म्हाका आसा, कित्याक हाजी सुरवात ह्या ग्राउंडाची हो ग्राउंड हांगा आतां आयला तो बांदपाक हांवें केल्ली, पुराय सुरवात हांवें केल्ली। टील टेंडर स्टेज हांव आशिल्लो इनवॉल्ड, हेजेर हांव मागीर उलयतां, पूण सरकाराचें जें डिसिजन आसा तें डिसिजन ऑपोज करचें पडटलें। प्रत्येक पणजेकारानूच न्हय, प्रत्येक गोंयच्या नागरिकान ऑपोज करचें पडटलें, कित्याक गोंयचो एक एक कुडको करून गोंय सोंपयता हे लोक। डेथ बाय 1000 कट्स अशें म्हणटा, एक एक घावो घालून 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 हे सगळें आमचें कितें आसा तें सोंपोवंक सोदता, म्हणून गोंयकारांनी चुत्रायेन फुडलीं पावलां मारचीं पडटा।